सालिगांव मुद्दावाडो हांगासर काल डबल मर्डर केसी फाटल्यान सालिगांव पुलिसांनी जो अक्यूज आसात जगन्नाथ भगत हाणें रिचर्ड डिमेलो आणि सोनू सिंग अलायस अभिषेक गुप्ता हाचो मर्डर करून जो रिचर्ड डिमेलो आशिल्लो हाची बायक जी मोटरसायकल आशिल्ली ती घेवन तो त्या जाग्या वयल्यान फरार जाल्लो आणि अशें कळून येयलें की जो अक्यूज आसा जगन्नाथ भगत हाणी जी रिचर्ड डिमेलो आसा हाची गाडी खंय तरी थिवी रेल्वे स्टेशनाच्या पार्किंग लॉटान ती पार्क करून दवरलेली आणि तो थंयच्यान फरार जालो। आयज सकाळी सालिगांव पुलीस आणि तांचे पुराय टिमीन थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर वचून जी गाडी आशिल्ली ती गाडयेचो पंचनामा केल्लो आसा आणि ती गाडी सध्या सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर डिटेन करून दवरलेली आसा। सध्या जो अक्यूज आसा जगन्नाथ भगत हो सध्या एब्सकॉन्डिंग आसा आणि सालिगांव पुलीस तशेंच पर्वरी पुलीस ह्या अक्यूजाची शोधाशोध करीत आसात। सध्या मेरेन ह्या डबल मर्डर केसी फाटल्यान मर्डर करपाचो उद्देश जो आसा तो आमच्या मेरेन स्पश्ट जाल्लो ना, पण जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया पुलिसां कडल्यान तशेंच ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आणि कितली अपडेट आमच्या मेरेन पावता तितली अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली।